कशी आसात तुम्ही? हाय होय फादर. फादर तू चल कुठे आमच्या जीवा बरें दिसता. होय आतां तुमकां पळयतकच म्हज्या जिवाक बरें दिसता. रिमा आज कितें तर ओगीचशें आसा. पोटाक भूक लागोक ना कितें? लागोय फादर. पूण घरा सिच्युएशन बरें ना. तेका लागून हांव ओगी घरा गेलोलो. माय कशी आसा? घरा वचूंक टायमूच मेळना. माय चड दुयेंत आसा. तुजी भलायकी कशी आसा? त्या भुरग्याक लागून म्हजो जीव दवरना बाबा. रातची म्हाका सारकी न्हीद पासून पडना. कोण आसा म्हाका तांचे वेळी? कशें गोबन वाडले आनी आमच्या रक्ताचो संबंध ना जाय पूण मोगाचो बंद पास आसा. बाबा आमच्या अनिशाची कितें तरी खबर आसा? ना ताची कांयच खबर ना. ताका खंय ताच्या इश्टांनी निमाणी पावट रेल्वे स्टेशनाचेर पळयलें. आमी जाय ती तोसवी कोत्ता ताका सोडून हाडपाची. पुलीस इन्क्वायरी करीत आसा आनी दुसरें म्हटल्यार ताचो मोबायल स्विच ऑफ येता. अगं म्हजो बाप म्हजे लागीं कसो जातलो रे? ताच्या बरोबर म्हज्या बापाची एक जायना. हांवें म्हाका कापून धाडला. तो हांगासर येतलो. हांव ताचे लागीं उलयतलो. तूं शांत जा. मातशें शांत. फादर फादर माय पाय नाही जाल्यार कितें जालें? हांव आमी रेस्पेद मान सांबाळला जाल्यार समज आमच्या माय पाय नासलेले वायट नदरे कित्याक जायता? करटी उठटात ती सुकणी. उठेर न्हय. सोत्री फुलेली म्हणून पावस थांबना. पूण ती सोत्री तुका त्या पावसान आसरो दिता. तुज्या जिवितार आयलेले तूं एकठांय करून ताचे पावडे बांद आनी त्या पावड्याचेर चडत राव. तुका सुखाचो संदेर झिरो दिश्टी पडटलो. एक सांग तुज्या आनी ब्लॉसमाचें कितें जालां? काय जमना. कांय जावना. कांय जायनासतना तूं ताका सोडूंक सोदता? अरे जेन्ना तूं मोगान पडलेलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं परमिशन मागूंक आयलो. आनी आतां जालां तरी कितें? आता म्हाका खोशी नाका. खोशी ना? मात तूं कितें सोदमोता? खोशी म्हणजे कितें जेवणाची पोशी? जाय तेन्ना पोशेन पोटभर जेवलो आनी नाका तेन्ना उश्टें काडून सायडीक दवरलो. अरे तूं ताजे लागीं काजार जावन सोदता तो कित्याक सांग? अरे वगीत कित्याक आसा सांग म्हाका. अरे फादर तू कसा तू कोणाचा पाय? ताचोच न्हय हे आख्या घराचो पाय. ताची जबाबदारी म्हजेर आसा. आनी म्हाका एक सांग जेन्ना तूं परमिशन मागूंक आयलो तेन्ना हांव जो कोण आसलो? सासू पाय. कित्याक रे तूं ताका सोडूंक सोदता सांग? कित्याक? ताका ताचो माय पाय लागलो. तुझ्या झाडाचे खाने वाढून दुसऱ्याच्या घरात पडटा जाल्यार तुझ्या झाडाचे खाने खातोर दुसऱ्याचे घर न्हय. मगान पोटान तुका खबर नासली ताचो माय पाय कोणतो? अरे इतल्या बऱ्या गुणाच्या चेडवाक तूं सोडूंक सोदता जाल्यार कित्याक माग? कित्याक? अरे फादर म्हाका खोशी नासल्यार तू फोर्सान म्हाका ताचेले काजार कित्याक जावंक घाल्या?
बाबा आणि आमच्या ब्लॉसमला की काजलचा बाबा देव तुका साहित्य दिलो बाबा तुका साहित्य दिलो पायात चोर असू दे म्हणून पाहिजे ना. पहिला तुवें देठाची पणस माय न्हय भयण न्हय सोयरी पासून ताच्या बसोर ते कशे फुगार जावन रडले पयलीं हाकाच म्हणटा मनीस देखून बाबा तुज्या मनान जी वायट चिंतना आसा ती सोडून दी आनी तूं आमच्या ब्लॉसमा लागीं काजार बरें तूं तयार ना न्हू तेच्या लागीं काजार जावं जाल्यार फाल्यां सकाळी मिसाचे लोकांक सांगता तूं तयार ना म्हणून ब्लॉसमा लागीं काजार लोकांक सांगल्यार तुका चोर मारूंक पडटलें. तूं ब्लॉसमा लागीं काजार जायना जाल्यार तुका कितें सवाय पडटलें लोकांकूय गमोनी तूं कसलो धाकटी पळयतो हांव तुका ओगी रावचो ना आनी हांवूय तुका ओगी रावचो ना मान. तूं म्हजो राग सोडयता चोड वायट जातलें. बरें जावं खूंय ना खूंय वायट जावं फाल्यां सगळ्या लोकांक घेता आनी तुका घेवन इगोरचे लागीं हांव रेसांव करता. हय अरे म्हज्या जिवाचो हांव जबाबदारी. अरे म्हजें डिसिजन हांव घेतलो. अरे तुका मात तरी गिन्यान आसा. म्हाका गिन्यान आसा देखूनच इतले शिकवना पाद्री जाला तुजे परी व्हंकलेक मदें सोडल्या तशी हांवें म्हजें पाद्रीपण मदेंच सोडूं. अरे तू तुझ्या इकडचे का पळय लोकांचे पर्सनल प्रॉब्लेमान तू कित्याक मध्ये पडटा. कित्याक तुजे पर्सनल प्रॉब्लेम दुसऱ्याचे पर्सनल लायफ पिड्यार करता. आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां शिकयता बरोबर गोड मोडी नाका वायट रस्त्यार चलतल्यांक सुधराय सोडी नाका. असं माझं ताका कसं नवऱ्यार जालें हांव कितलें आत्मर माझं सोसूंक तयार आसा पण तो म्हाका लागून आत्मर सोशिना घेयना. जेजून आमच्या पासत किळे सोसले ब्रॉसर ताणें म्हाका 2 उतरां उलयता सोसूंक कांयच तुका खबर आसा हे आमच्या शांतीकारान 40 जन्म आसा. आयज आमी ताका ओगी रावले जाल्यार दुसरे भुरगे ताचो फायदो काडटले. त्या शांतीकाराचें नांव पिड्यार जातलें तुमचें नांव पिड्यार जातलें ह्या पाद्रीचें नांव पिड्यार जातलें. चल तूं भितर वच हांवें सांगलां भितर वच. सांडलेले शेळीक हांव सोदून हाडटलो. जेजू कृपा दी. तू हांगा सेवन कडेन आसा सर. हांव आत्ताच ताका कॉलेजीन ड्रॉप करून आयलो. good brother म्हजो जावय जावचो आसा म्हज्या चेडवाक दोन सारको 20 हजार. हो आनी ताकाच लागून ताणें आपले व्हंकलेक सोडल्या. ह्या शांतीकाराच्या चेडवाक नांव आसा अरे गाणा जाय फाटल्यान भोंवताय. तोंड सांबाळून कांयच्या काय उलयना. अरे तुमच्या असले गिरेस्त मनशांनीच ह्या गरीब चेडवाचें नांव पिड्यार केलें. ओके फादर ती खबर आसूं दी आमी गरजेचे थंयच उलोवया. जाणा फादर हांव तुका मेळून इगोर्जेन गेलो थंयसर ताणें म्हाका सांगलें तूं हांगासर शांतीकारांत आयला म्हणून. फादर हांव इगोर्जेक म्हाका इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय. अरे इगोर्जेन डोनेशन बॉक्स आसा तातूंत घालचें आसलें. फादर डोनेशन बॉक्सान घातल्यार लोकांक कशें गमतलें हांवें डोनेशन दिलां म्हणून. म्हाका लोकांक गमोवंक जाय की हांवें इगोर्जेक 1 लाख डोनेशन दिलां म्हणून. बरें आसा फाल्यां मिसाचेर सांगता तुवें इगोर्जेक 1 लाख डोनेशन दिलां. थँक्यू फादर. आनी फादर लोकांक हेंवूय सांगात हे फावटी हांव इलेक्शनाक बसना आनी फकत म्हाकाच वोट मार. ना तुवें पयशे दिल्यार हें म्हज्या मिसाचेर सांगूंक जातलें पूण तुका वोट घाल हें म्हजें सांगूंक जावचें ना. सांगूंक जावचें ना. आनी कित्याक फादर? कित्याक हांव हेर इग्रोज मातयेचो एसेंब्लीचो न्हय. ओके बरें हांव त्या 1 लाखा भायर आनी 40 वर्सां दिता. ह्या शांतीकारांक 40 चेडवां आसात न्हय तांकां 1 लाख 1,000 दी आनी तांकां सांग फकत म्हाकाच वोट मार. ना तें म्हज्यान सांगूंक जावचें ना. तांकां संवसारांत जिवपाचो होप आमी तांकां दिवंक ना जाय
पूण ताणें ओट कोणाक घालचो खूब तांच्या हातांत तरी आसूं. बरो सुबेद उलयता तूं. सुबेज उलयता पूण सोब तेच उलयता. एक काम करात, तुमचें कितें सांगपाचें आसा तें सांगून जालें जाल्यार तुमी दोगी हांगासरले वचोंक करात. तुझ्या आमकां धांवडाव जाता. हा सर हांगासर चेडो आसा. ते चेडवा सांगता ताका लाग पावंक जाय. आख्खा सांगता आमकां धांवडायलें. मार, फोड मार, डांग मारूंक जाता तेदो. घास मार, गिळूंक जाता तेदो. आनी आसरोबान विसो घेवंक जाता तेदो. खालची दर्पणाचे बीज जावन साऱ्याचो आसरो घे. फोटिंगपणाचे कुकूड जावन कावल्याचो घोटेर पिसून नाका. आनी खोट्टा जाल्यार खाऱ्या उदकान उडकी मारून नितळ जा. पूण बऱ्या उदकान उडकी मारून ते उदक मेळे करी नाका. वेळ मेवल्यार बरे पिठाचे लाडू कर, पूण फोटिंगपणाचे तेलान सोडी नाका. अरे तू कितें सांग सोताय ते हांव तुजें सांगूंक ना. हांव कितें उलयलां तें सोसमोंक तुका 2 फावटी जोलोवन घेवचो पडटलो. बाबा जायते उलयता तूं. एक फावटी इलेक्शन जावन हांव निवडून येवन मंत्री जालो म्हणटूच तूं म्हाका सर म्हणटलो. म्हज्या फुड्यान मान बागयतलो. म्हज्या फुड्यान उलोवंक पासून पियेतलो. आनी जेन्ना हांव तांबड्या दिव्याच्या मोटरान भोंवतलो न्हय तूं म्हाका पळय कुदतलो. म्हाका पळोवन कर पडटलो. सारकें. तूं फुडें इलेक्शन जिखतलो. गोंयचो मंत्री जातलो. हे गोंयचे राज तूं चलयचो. सगळे लोक तुका सर सर म्हणटलो. पूण 5 वर्सांनी परत इलेक्शन येतले तेन्ना घोडये तूं हारतलो. आनी तेन्ना सगळे लोक तुका सर सर म्हणटा न्हू, तो सगळो लोक तुका चोर म्हणटा. तुज्या हाताक येतलो, वचिशी येतलो, कुमसार जातलो. कित्याक हांव पाद्री, तो पाद्रीच उरतलो. जायते उलयता तूं. उलय फादर. ब्रेक डावन इलेक्शन जावं दी. पळय हांव कसो तुजें उलोवप बंद करता. उगड आस तूं. Down will carry everything. I will see you soon. Up. Let's go. दुनिया तुझ्याच पावलांनी चलला हांव. चलता हांव आनी चलतलो हांव. हॅलो फादर, हांव कुंकोली पुलीस चौकेंतल्यान उलयतां. सांग बाबा. तुमच्या शांतीघरांतलें एकटें चेडूं अनिशा, ताची मेलेली कूड आमकां बाळ्ळी रेल्वे ट्रॅकाचेर सांपडल्या. आमी ताची तपासणी केल्या आनी कूड शांतीघरांत धाडून दिल्या. बाय. ह्या चेडवान आपल्या जिविताची वाट लायली. दुनिया ताका देवसारांच्या चोपक्यांतले काडून स्वर्गीचे सुख फाव कर. दुनिया स्वर्गीचे सुख फाव कर. बाय जोआना, रीमा, रोजी, ब्लॉसम, डॉरोथी भायर या. बाय आमच्या अनिशा आमकां सोडून गेले. ते सोपले बाय, ते सोपले.
कितें